नमस्कार. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचे वेध लागल्यात. खंयच्याय खिणाक इलेक्शन जाहीर जातले. 2 दिसां पयलीं आमी पळयतात ह्या इलेक्शनाचे रिजर्वेशन ST आनी महिला खातीर जाहीर जाल्ले आसा. ह्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर आमी 2 मनीस हांगा आपयल्यात. आमचे मदीं आहा सिद्धेश नायक जे BJPचे स्पोक्सपर्सन आसात आनी आमचे मदीं आसा अवीत बगडी जे चीफ रिपोर्टर गोमंतकाचे. अवीत, जिल्हा पंचायती संदर्भात ती स्थापन जायत सावन आज मेरेन जी पळय वेगवेगळी चर्चा जाता तातूंत तिची उपयुक्तता म्हणजे जिल्हा पंचायत जाय काय कितें तिचे अधिकार सरकारची अनास्था ह्या जिल्हा पंचायतीक आपले पांयार उबे करपा संदर्भात सरकारान दाखयल्ली पूर्णतः अनास्था ह्यो खूब चर्चा घेतात. तरी आसतना जिल्हा पंचायत जाता ताचे इलेक्शन सामके मोठ्या हातून भितर स्पिरिटान लढटात. जिल्हा पंचायत पार्टी लेवलाचेर जाता ताजो अध्यक्ष जावपा खातीर कॉम्पिटिशन इतले सगळे पॉलिटिकल मुवमेंट चालू जाता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तशें हें कितें? एक म्हणजे जिल्हा पंचायत जी अस्तित्वान आयली ती 73rd अमेंडमेंट जी कॉन्स्टिट्युशनान जाली तेच्या उपरांत जिल्हा पंचायत अस्तित्वात आयली आणि 97 पयली इलेक्शन जे आहा ते गोंयांत जालें. ताचे मेरेन आयज मेरेन जर आमी पळयलें जाल्यार जिल्हा पंचायत ही गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड असणारी एक बॉडी अशी जाल्ली आसा. म्हणजे कांय फंड बजेटान जिल्हा पंचायती खातीर अलॉट करता तो फंड मागीर डेव्हलपमेंटल वर्का खातीर जिल्हा पंचायतीन आपल्या मेंबरांक वांटप आनी तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आपली कामां करप. तातूंत भानगड कितें जाला की गोंय आमचें एक माणकुलें राज्य असल्या कारणान एसेंब्लीची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जिल्हा पंचायतीची कॉन्स्टिट्युएन्सी ही ओवरलॅप जातात. खूब फावटी आमदार जी कामां करता त्या स्वरुपाची कामां जिल्हा पंचायतीचे मेंबर करतात. तेका लागून खंयचो आमदार नाल्यार कोणूय आसत तो जिल्हा पंचायतीचो जो मेंबर आहा तो तितलोच रावचो, तो एका लिमिटान रावचो असो एक पॉलिटिकली प्रयत्न जाता. तेका लागून जिल्हा पंचायत जी इतर राज्यांनी जिल्हा पंचायतीचो जो मेंबर आसता तो फुडलो एक MLA म्हणून एक एस्पिरंट आसता तो फुडें वता. तशें गोंयांत तशें जाताना आमकां दिसना. कित्या खातीर आमचे 40च मतदारसंघ आनी 50 मतदारसंघ हे जिल्हा पंचायतीचे आहा. ते ओवरलॅप जाता. थंयल्या थंय ते धाकटे तशे हे आसता. तो एक आसा. आनी दुसरें म्हणजे जिल्हा पंचायतीचो जो कन्सेप्ट बाकीच्या राज्यांनी जो आसा आनी गोंयांत जो आसा तो फरक आसा. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड म्हणून आसता तो गोंयानूय आसा. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड आसा पण डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड आनी जिल्हा पंचायत हाचें जें कॉर्डिनेशन आसचें पडटा जे फंड्स थंयच्यान रूट जावचे पडटा तशें जें जायना. कित्याक गोंयान 1987 जेन्ना युनियन टेरिटरीचे रुपांतर घटक राज्यान जालें तेन्ना जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप जो राज्या खातीर म्हणून जो जावो आसलो तो जाल्लो ना. तर आमचे मंत्री आसतले की आमचे सेक्रेटरी आसले ते डायरेक्टराक डायरेक्ट ऑर्डर दितात. डायरेक्टर आपल्या तालुक्याचेर ऑर्डर दितात, सगळी कामां करून घेतात. कारण जिल्हा पंचायतीक काम करपाक जी स्पेस जाय पडटा ती स्पेस खूब कमी आसा. सिद्धेश बाब, एक म्हाका बरें दिसलें तूं हे पार्टिसिपेट जालो ह्या प्रोग्रामात. तूं BJPचो स्पोक्सपर्सन मिडिया इन्चार्ज आसाच पूण तूं जिल्हा पंचायतीन काम केलां हें खूब इम्पॉर्टंट. सो तुजे सारको मनीस हे चर्चेन येवप आनी तुजे कडल्यान एक वॅलीड सजेशन्स येवप ज्यो गव्हर्मेंट मान्य करतलो अश्यो. तुका स्वता तूं अध्यक्ष आसा जिल्हा पंचायतीचो सो तुका स्वता आडखळी अशें आयल्यो? तशें आमी जिल्हा पंचायती बद्दल जशें आमी उलयतात म्हाका अशें दिसता की 2000 जेन्ना हायकोर्टाची जेन्ना ऑर्डर आयली आनी तेज्या नंतर जे जिल्हा पंचायत एस्टॅब्लीश जाली एक जिल्हा पंचायत आमी जेन्ना म्हणटात की जिल्हा पंचायत हो सरकार आणि आमचे ग्रामपंचायतीतलो मदलो एक दुवो कसो एक इट्स अ लिंक सारकें. आणि त्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की एज अ कंपल्शन म्हणून जर आमी जिल्हा पंचायत थंय एस्टॅब्लीश केले आसात पण फुडें वचून ते जिल्हा पंचायत जे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर ज्या तरेन काम केल्लें आसा म्हाका दिसता इट इज व्हेरी कमेंडेबल. ज्या तरेन आमी जिल्हा पंचायत म्हणून म्हजो हो फर्स्ट टर्म आणि अध्यक्ष म्हणून हांव म्हजो हो फर्स्ट टर्म आणि आमी जेन्ना ओवरऑल जिल्हा पंचायत म्हणून जेन्ना काम केलें खंय तरी आमी आउट ऑफ द बॉक्स खंय तरी नवीन इनोवेशन्स किंवा एक नवें कितें तरी आमी करचें जिल्हा पंचायत म्हणून. ड्रेनेजीस आसत ते पंचायती करता, PWD करता पण हें सगळें करिनासतना आमी एज्युकेशनल फील्ड आसत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसत, जरी आमचे कडेन ते पावर नासले पण त्या जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आसा त्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन NOC घेवन तांच्या हातूंतल्यान पेनेट्रेट जावन थंय त्या घटकाक लागून काम करप आणि जिल्हा पंचायत म्हणून काम करप हें आमी थंय करून दाखयल्लें आसा. आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसता की
जरी कंपल्शन म्हणून तें असलें जाल्यार आज जिल्ला पंचायत वो खंय तरी एक आपली आयडेंटिटी जी आसा, एक एक्झिस्टन्स जें आसा तें जिल्ला पंचायतीन दाखयल्लें आसा. तूं पॉलिटिकल रिपोर्टर, तूं सिद्धेशाक पळयता काम करते, तूं बाकी कडेन जिल्ला पंचायत कशें काम करता पळयता. सिद्धेशाक ही संवकळ निर्माण जाली बिकॉज ही इज ए पॉवरफूल सन ऑफ ए पॉवरफुल पॉलिटिशियन ऑफ बीजेपी. ना ना अशें आसतलें दिसला. तशें ना तशें दोन गजाली आतां दोन आहात. एक तर तुका बीजेपी सरकाराचो आशिर्वाद वचचो पडलो किंवा तुजे भितर एक धमक आसची पडली. म्हाका दिसता की सिद्धेशान जे काम केलां मेन म्हणजे तो रावता पणजे मतदारसंघात आणि तो आस्पिरंट आसा कुंभारजुंय मतदारसंघात आणि तो जिल्ला पंचायतीकय थंयच्यानूच निवडून आयला. मेन म्हणजे कितें की तेणी एक कल्टिवेट केलें कल्चर आणि तेणी एक मतदारसंघ स्वताचो बांदलो. दुसरें म्हणजे कितें की सिद्धेशाचें म्हाका वेगळेपण अशें दिसता की तो सगळ्यांक घेवन काम करता. म्हणजे तेचे कडेन ताच्या वांगडचे किंवा ताच्या समाजातले इतर नेते जे आहात न्हू ते हांव अमक्या समाजाचो म्हणून म्हाका हे करा ते करता ते सिद्धेशाच्या तोंडांतल्यान हांवें केन्ना ते आयकूंक ना. तो सगळ्यांक समावेशक घेवन वयता आणि त्यांनी जशें सांगलें की आउट ऑफ बॉक्स जावन त्यांनी काही जे संकल्पना राबयले जशें मिडियात खूप चर्चा जावंक ना पण ते संकल्पना जे आसा बरें म्हणून म्हाका दिसलें तो आज ह्या चर्चेन येवपी खूब इम्पॉर्टंट. म्हाका सिद्धेश बाब तुका एक पर्टिनंट क्वेश्चन विचारपाक जाय. मेन इशू आसता न्ही तो फंडींग गव्हर्मेंटाक. आतां तुका कशें जालां तूं बीजेपीचे हे सगळे लायनीन भितर पयलींच्यान पळयता सो तुका खबर आसा की पयशे कशे हाडप, निधी कसो हाडप, तो निधी कसो खर्च करप. पूण तुका अशें दिसना की एक निकश आसचो की बाबा जशें पंचायतीक डायरेक्ट फंड येता तशें जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षाक पांय पडपाक जायना मुख्यमंत्र्याक किंवा पंचायत मंत्र्याक की बाबा आमकां हे पयशे दी, हें काम करपाचें आहा. आनीक तूं म्हणटा तशें आउट ऑफ बॉक्स विचार करून ती एक संकल्पना नवी तयार करून फंड. आतां म्हणजे तुम्ही म्हणटा तें सारकें आसा पण कशें आसा हेजे पयलीं उल्लेख जालो की गोंय हें खूब ल्हान राज्य. एक्झॅक्टली. आणि आमी जेन्ना जिल्हा पंचायत म्हणून काम करता तेन्ना खंय तरी इट इज बाउंड टू हॅपन की जिल्हा पंचायत आनी जे मिनिस्टर आसात किंवा सरकार आसा खंय तरी क्लॅशीस जाता. आमी जरी कितले ना म्हणून आनी हें सगळें करता आसतना कशें आसा आमदार एक पार्टीचो असला आणि जिल्हा पंचायत सदस्य जर वेगळ्या पार्टीचो असलो जाल्यार आनी चड थंय क्लॅशीस जावपाक शक्यता चड आसता. आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की ल्हान आनी पॉप्युलेशन कमी असल्या कारणान जेन्ना आमी जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून जेन्ना काम करता आमचेरूय खूब रिस्ट्रिक्शन्स लिमिटेशन्स आसता. आमी वी आर सोल्ली डिपेंडंट ऑन गव्हर्मेंट ग्रांट्स. सारकें. आमचो स्वताचो रेव्हेन्यू कांय ना जिल्हा पंचायत म्हणटा. सारकें. आनी हें सगळें आमी जेन्ना करता तेन्ना खंय तरी आमकां 3-4 प्रकारचे फंड मेळटा. पयली एडमिनिस्ट्रेटीव फंड. एडमिनिस्ट्रेटीव फंड हो आमचें जे डेली एडमिनिस्ट्रेशन आसता तातूंत सॅलरी आसत, पेट्रोल आसत, हें आसत तें आसत तातूंत वता. RID रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड RID हो आमकां जवळ जवळ ऑन एन एवरेज वर्साक एक मेंबराक जवळ 30 ते 40 लाख रुपया मेळटा. मागीर आमी 15 फायनान्स वर्साक 40 लाख म्हणजे तुमकां म्हयन्याक अशें कांय पडपाना. ना एक आमी वर्साक एक जवळ जवळ 10 कामां आमी घेवपाक शकता अशें प्लॅन करीत. प्रत्येक आपापल्या मतदारसंघान म्हणटा. हय. दुसरे जो आसा तिसरो जो फंड आसा तो 15 फायनान्स कमिशनाचो जो फंड येता तो आमकां जवळ जवळ 3 कोटी सुमार तो मेळटा पर इयर. हे तूं म्हणटा तुज्या उत्तर गोंय जिल्हा पंचायतीक एक जिल्हा पंचायत सेम साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीक मेळटा. चवथो जो फंड आसा तो ट्रायबल सब प्लॅनाच्या अंडर सो 12% आमकां शेअर मेळटा ऑफ द टोटल ट्रायबल सब प्लॅन. तो जवळ जवळ 2.70 crores फॉर ST आणि अरावंड 30 lakhs फॉर SC. ओके. असो आसता. आनी हें सगळें गव्हर्मेंट ग्रांट्स आमकां जशें येता तातूंत आमकां हें करचें पडटा. भागोवचें पडटा आनी तें आमकां एक आमचो हक्काचो फंड आसा आमी त्या हितूंतल्यान काम करतात. आमी ह्या वर्सा आमचे जे हें आसात एसेट्स आसा ते आमी तयार करचे. गुड पॉयंट. तातूंत कशें आसा की आमी बिल्डींग जाली. बिल्डींग अशें न्ही पण इन एक पंचायतीचो जागो आसलो
सो वी वील एक रेव्हेन्यू शेअरिंगान तातूंत एक एग्रीमेंट करचो आनी थंय एक बरो प्रोजेक्ट हांव आमच्या रेश मागूस जिल्ला पंचायत जे हें आसा मतदारसंघ आसा तातूंत आमी एक बरो प्रोजेक्ट केल्लो आसा फुटसाल आमी थंय केल्लो आसा. तूं आतां फाटल्या 5 वर्सां तूं काम करता. ह्या 5 वर्सांत तुमच्या जनरल बॉडीन हाजेर केन्ना अशी खंत व्यक्त केल्या की ना आमकां हें करपाचें आसा, पळय सरकारा कडेन सपोर्ट मेळना, आमकां फंड जाय, आमकां चड फंड जाय, आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो योजना राबोवपाच्यो आसात. कारण तुमचे कडेन पळय जाल्यार तुमचे कडेन येदो व्हडलो आवाट आसा जो आमदारा परस चड आसता. ऍक्च्युली प्रत्येक मिटिंग आमी तो फंडाचो जो एक विशय आसा तो प्रत्येक मिटिंग आमच्या येत आसता की आमकां चड फंड जाय. करेक्ट. पण ज्या तरेन सरकाराचो रेव्हेन्यू आसत किंवा आमकां ज्या तरेन जो शेअर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो येता आसा, ट्रायबल सबप्लॅन आसा, त्या हातूंतल्यान आमकां तो वाडोवपाक मेळना. ते सरकारचे लिमिटेशन आसता. त्यामुळे आमकां दोन्ही बॅलन्स करून आमकां ते करचें पडटा. म्हाका तुका आनी एक प्रश्न, जो सपोर्ट आमकां सरकारा कडल्यान मेळपा जाय तो म्हाका दिसता डेफिनेटली आमकां मेळटा. म्हाका सांग, तूं फाल्यां आमदार जातलो अशें आमी धरतात. आमदार तूं जालो किंवा तूं मंत्री जालो जाल्यार जिल्ला पंचायत आस्त तशें दवरतलो काय तूं तांकां आनी पावर दितलो? कारण तुवें आतां प्रत्यक्ष काम करून पळयलां आनी तूं तातूंतल्यान एक नवी सोपण सोडून तूं आमदार जातलो अशी अपेक्षा जर बाळगली तर तुजें इलेक्शन स्लोगन कितें आसतलो? ना, डेफिनेटली एक जिल्ला पंचायत एज अ ऑटोनॉमस बॉडी तांकां वेगळे पावर अशें मेळपाक जाय. कित्याक आय हॅव विजिटेड लॉट ऑफ स्टेट्स, लॉट ऑफ जिल्ला पंचायत. तातूंत केरला आसत, आमच्या नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, शिलाँग आसत. आतां शिलाँग जे आसा शेड्यूल 6च्या हातूंतल्यान ट्रायबल एरिया आसल्या कारणान तांकां वेगळे पावर्स आसात मेळटात. म्हणजे जवळ जवळ म्हाका आय वॉज अमेज्ड की तांकां तांचो इयरली बजेटूच 5,000 crores आसा. तांचे जे ऑनरेरियम आसा दॅट इज अराउंड 2 lakhs. आमी आनी तांचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वेगळे आसता स्वताचे. ते थंय जर आनी हें सगळें करता आसतना आमकांय दिसता की बाबा आमचे पावर वाडचे. आमी सरकारा कडेन ते खूब फावटी उलयल्ले आसात आनी म्हाका आय एम व्हेरी मच पॉझिटिव्ह की सगळेंच एका रातीन जायना. आता म्हाका तूं एक इंडिपेंडंट पत्रकार म्हणून तुजे कडेन मत जाय. जिल्ला पंचायतीक पावर जाय हे सगळे मान्य करतात. सो जिल्ला पंचायतीक जर एक वस्तुनिश्ठ नजरेन जर चर्चा केली जाल्यार जिल्ला पंचायतीक पावर कितले दिवप? आनी हांव अदवळ जे उलयलो तेच परत फुडें विस्तारान उलयता. 1987 जेन्ना स्टेट जाली तेचे पयलीं युनियन टेरिटरी आशिल्ली आनी स्टेटीचें जें एडमिनिस्ट्रेशन आसा ते त्या पद्दतीन जे करपाक जाय ते आजून मेरेन आमी करूं ना. एक आयडिया कितें आसा की डिसेंट्रलायज प्लानिंग जावपाक जाय. ग्राम सभेन गांवचें प्लानिंग जावपाक जाय, डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्डान डिस्ट्रिक्टाचें जावपाक जाय आनी एसेंब्लीन स्टेटीचो विचार जावपाक जाय अशें गृहीत धरलां. तेका लागून स्टेट कितली जरी ल्हान आसली तरी जिल्ला पंचायतीचें जें म्हत्व आसा तें म्हत्व आमी न्हयकारूं शकना. ती स्ट्रेंथन कशी जातली, काय विशय जे आसात ते आमी जिल्ला पंचायती कडेन कशें सोंपयतले. आतां शेजारचें जें राज्य आसा महाराष्ट्र तेंच्यांनी एज्युकेशन कंप्लीट काडलें आनी जिल्ला पंचायतीक दिलां. हेल्थ काडलें जिल्ला पंचायतीक दिल्ले आसा. काय विशय जे आसा जे आतां सोशल वेलफेरा सारको एक विशय आसा तो जिल्ला पंचायती कडेन सोंपयता. कित्याक तेचे कडेन काय व्हडले अशें हे आसना किंवा तुमचे इतर जे कितें आमी जे स्किम्स राबयता वुमन एंड चायल्डा कडल्यान ताचें इम्प्लिमेंटेशन जिल्ला पंचायती कडेन सोंपयता. म्हणजे जिल्ला पंचायतीक भितर तांकां काम दिवप आनी तांकां क्रियाशील करप हे सगळें सरकाराचेर आसा. सरकारान जर ते मनार घेतले, पॉलिटिकल वील जर दाखयली जाल्यार जिल्ला पंचायत सुद्दां आमी हांगा सक्षम करूं शकता. आतां हातूंत भितर आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो आहे तो आमदार. हय, जिल्ला पंचायत मेंबर आनी आमदार हांचे भितर कॉन्फ्लिक्ट. हय, कारण निमाणे सगळ्या लोकांक खबर आसा की जिल्ला पंचायत जो मेंबर जाता तो फुडले एस्पिरेशन आमदार दवरतले. सो अशे परिस्थितीन आमदार ताका सदांच आडखळी हाडटलो. सो म्हाका जाय ते अशें की आमदार आनीक जिल्ला पंचायत मेंबर हे हांचे भितर संघर्श जो पळय आसा तो आमदार ताका केन्नाच तूं म्हणटा तशें सावंड फुटिंगाचेर
जिल्हा पंचायत उबी करपाक दिवचो ना, तांकां पावर करपाक दिवचो ना. हांव तेच सांगता की 40 जे आमदार आसा तेंच्यांनी विधानसभेन हो पॉलिटिकल वील दाखोवची पडटली की जिल्हा पंचायत जी घटना दुरुस्तींतल्यान अस्तित्वात आयल्या आणि 3 tier सिस्टम जी आसा विधानसभा, जिल्हा पंचायत आणि पंचायत ही स्ट्रेंथन जर करतलो आणि ती बऱ्या पद्दतीन जर आमी राज्य चलयतले, मेन म्हणजे कितें जिल्हा पंचायतीन जर कांय गजाली जर स्वताहून केले, स्वताहून करपाक दिले, की राज्य सरकाराची समोरची कटकटी आहात, सरकारच्या समोरचे जे प्रश्न आहात, काय काय कामां करपाचे ते सगळे ऑटोमॅटिक सुटावे जातले. आता कितें जालां की सरकारच सगळे करपाक लागल्या कारणान कितें जालें जाल्यार गव्हर्मेंटाकूच ब्लेम येता. हे 2 सेफ उरतात. तांचे ब्लेम येवपाक जाय अशें न्ही, पण लोकांकडे कॉन्टॅक्ट आसपी जिल्हा पंचायत सदस्य आसा, पंचायत सदस्य ग्रामपंचायती आसता, तर तांच्या कडल्यान सरकारान म्हाका तुवें आतां एक बरें मुद्दो सांगलो तो असो की तुम्ही इनोवेटीव असे प्रोजेक्ट मुखार हाडले. तुवें रेश मागोशेचें उदाहरण दिलें आनी अशे तरेचे एक शेअरिंग पब्लीक आनी जिल्हा पंचायत हांचे भितर एक शेअरिंग फंडिंगा संदर्भात नव्यो इनोवेटीव आयडियाज हे सगळे करता आसतना जिल्हा पंचायत जर बऱ्यो काम करपाक लागल्यो, सक्षम रिते काम करपाक लागल्यो, तुम्ही म्हणटा तशें इनोवेटीव आयडिया घेवन मुखार आयल्यो, लोकांचो एक दबाव सरकारचेर येतलो की अरे हे बरें काम करतात, हांकां फंडिंग करात. आज आमी जेन्ना हांवें जशें हेजे पयलीं उल्लेख केलो की आमचें गोंय खूब ल्हान आसा आनी ह्या हेतूंतल्यान खंय तरी ते क्लॅशीस जर आमी हें करपाक वाचोवपाक शकले जाल्यार तातूंत एक सजेशन एक सरकारा कडेन वचपाक जाय की जेन्ना आमी एक मॉनिटरींग रोल जो आसा तो जिल्हा पंचायती कडेन येवपाक जाय. आतां एक आमी पंचायतीचो मॉनिटरींग म्हणटा न्ही, पंचायतीचो मॉनिटरींग करेक्ट. आतां आमी एक जो प्रपोजल आमी सीएमाक मांडलेलो की ज्यो रिमोट एरियान जे गव्हर्मेंट स्कूल्स जे आसा तातूंत हेड काउंट कमी आसता किंवा ताजें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें नासता, सारकें तो जिल्हा पंचायत तुमी एडॉप्ट करपाक दियात. ताणें बरें सांगिल्लें तें करेक्ट, कारण तुमकां प्रत्यक्ष संबंद येता थंय. आनी आमकां थंय कशें आसा की आमकां तुमी एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट दिवं नाका, बरोबर, मागीर कोणाचें रिक्रुटमेंट दिवं नाका, कांय नाका. थंयचो हेड काउंट कित्याक कमी आसा, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें गरज आसा, हें जर जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान जर आमी थंय करपाक पावले, बरें थंय शाळा ती सामकी भितर आसा, थंय ट्रान्सपोर्ट जाय जाल्यार तें जर आमी जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान थंय करपाक शकले आनी त्या प्रकारचो फंड जर आमकां स्पेशली फॉर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल, मॅनेजमेंट ऑफ गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन हें जर जिल्हा पंचायतीक जर दिलें जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी त्यो शाळा ज्यो आसा त्यो खंय तरी बरे तरेन चालू शकतल्यो, बरें चालू शकतल्यो, भुरगे चड येतले. म्हाका आनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना एक इशू आयलो तो फंड रेजिंग, की कशें आसता की विधानसभेचेर जेन्ना सरकार पयशे येताच केंद्रांतल्यान, पूण तांचें एक काम आसता की फंड रेजिंग, बजेट तयार करप, बजेटींतल्यान आपल्यालो रेव्हेन्यू तयार करप. सो तुमचे कडेन अशे तरेची रेव्हेन्यूची जबाबदारी जर दिली जाल्यार कशें? आमी आतां तेच फाटल्या फावटी हांवें तेच हें केल्लें की आमकां एक रेव्हेन्यू मॉडल जाय हय फॉर जिल्हा पंचायत. आतां वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट की आमकां तांणी जिल्हा भवन अप्रूव करून दिल्लें आसा आनी ह्या जिल्हा भवनाचो कसो फायदो आमी करून घेवपाक जाय हें आमकां पळोवचें. एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर ऑर जिल्हा पंचायत अध्यक्ष आमकां पळोवचें पडटलें. त्या हेतूंतल्यान हांवें म्हजें सजेशन एज अ अध्यक्ष तेन्ना हांवें हें केल्लें की आमी जिल्हा पंचायत जेन्ना भवन बांदता तेन्ना थंय सकयल शॉप्स आसचीं जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक आमी थंय प्रमोट करपाक हें करचें. बरोबर. एक बरो हॉल आसचो जाचो रेव्हेन्यू आमकां जिल्हा पंचायतीक सदांच मेळपाक हें जातलो. तेज्या फुडें वचून हांवें आनी एक हें केलें की सगळ्या मेंबरांक हांवें सांगलें की तुमी आपापल्या वाठारान एक जागो पळया. आमची एक फायल आमी 15-1 लाखान आमी करतात न्ही, सो त्या हेतूंतल्यान जर आमी थंय ग्राउंड+1 विथ रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ पंचायत जर करपाक पावले तर एक हॉल बांदा, सकयल एक थोडे शॉप्स बांदा आनी तातूंत दोन शिकार म्हणटा पळय न्ही की थंय आमी रेव्हेन्यू येतलो. आमचे जे गांवचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात तांकां खंय तरी प्रमोट करपाकूय आमकां तो एक हें जातलो. ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान खंय तरी प्रत्येक 25 मतदारसंघांनी जर हें जालें जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी अ गुड सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू फॉर. तुमकां टॅक्स लावपाचो अधिकार ना, ना ना, तो पंचायतीक आसा. तो पंचायतीक आसा. सो तो हांव तुमकां कितें म्हणटा की अशे तरेचे सिस्टम कितें ना जी पंचायती तो थंय पंचायत मिनिस्टर इंटरफियर करतलो. पंचायती आनी तुमचे भितर हो जो कितें रेव्हेन्यू शेअरिंग आनी टॅक्स
हो कन्सेप्ट फुडें कित्याक वचना? टॅक्स जो आसा तूं पळय म्हणलं न्ही भायर सिक्किमा सारक्या जाग्यार नॉर्थ इस्टांतल्या एरियेन तांचो टॅक्स सिस्टम कसो आसा? तांचो टॅक्स सिस्टम म्हणल्यार कशें आसा, थंय एरियाज ज्यो आसा त्यो स्कॅटर्ड आसा, सो तांकां ते करपाक इजी पडटा. हांगा आमचे डेन्सली पॉप्युलेटेड आसा आनी त्यामुळे कशें जाता की डिसेंट्रलायझेशन इज मस्ट. करेक्ट. फाल्यां एक जिल्हा पंचायत मेंबर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जर सगळ्या मतदारसंघांनी भोंवून ते टॅक्स कलेक्ट करपाक किंवा ते करपाक गेलो जाल्यार इट इज डिफिकल्ट. तुमचे कडेन सिस्टम आसची पडली, सिस्टम आसची पडटली. सो ताकाच लागून हांवें म्हणलें की पंचायत मॉनिटर करपाक जिल्हा पंचायती कडेन दिया. लेट देम कलेक्ट द रेव्हेन्यू, लेट देम कलेक्ट द टॅक्सीस, पण ताजें मॉनिटरींग जें आसा तें सरकारा कडेन थ्रू जिल्हा पंचायत जावनी. आनी फंडींग जो पळय डायरेक्ट फंडींग जशें पंचायतीक आसा, सरकारानच अमेंडमेंट करून जिल्हा पंचायत क्रिएट केल्या. बरोबर. केंद्रा कडल्यान तुमकां डायरेक्ट मनी कित्याक घेवचो न्ही? ना, आमकां तो प्रोविजन ना. म्हणजे डायरेक्ट आमी फंडींग घेवपाक शकना. इट शूड बी थ्रू द स्टेट गव्हर्मेंट. हें इट इज इन द एक्ट. आतां आमकां डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंट फंड जो मेळटा तो इट इज फायनान्स कमिशन फंड. तेज्या व्यतिरिक्त आमकां कांय घेवपाक मेळना. सो त्या हातूंतल्यान कशें आसा की ओवरऑल फायनान्शियल बजेटींग जें आसा तें करचें पडलें जाल्यार आमकां एक्स्ट्रा रेव्हेन्यू जेन्ना येता तो डायरेक्टली जर घेतलो जाल्यार हांगा अकाउंट हें करपाक प्रॉब्लम जाता. शुड बी आमी हें पळय एक नवें लेयर तयार केलें जिल्हा पंचायत. आतां फाटलीं 25 वर्सां ताजो पळय नियाळ जो पळय जाला तो नियाळ घेतकीर तुका दिसता जिल्हा पंचायतीचें अस्तित्व जें कितें आमी निर्माण केलां ताची गरज आसा? गरज आसा. कित्या खातीर जिल्हा पंचायत जावच्या पयलीं जर तुमी विचार केलो न्हू जाल्यार तालुका लेवलाचेर एडवायझरी बॉडी आसतली सरपंचाची आनी एक सरपंचाचो अध्यक्ष आसतालो आनी तसो मेंबर सेक्रेटरीचो BDO आसतालो. तो त्या तालुक्यान कितें जावपाक जाय हाचो एक मॅपिंग करताले आनी ते स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान ताका फंडींग वतालें. तर तो जो रोल आसा म्हणजे त्या जिल्ल्यान विकासा खातीर कितें कित्याची गरज आसा हाची जी मॅपिंग जी आसा न्ही ते जिल्हा पंचायतीनूच करपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटाचो थंय रोल खूब लिमिटेड जाता. स्टेट गव्हर्मेंट आतां कितें करता की आतां पेडण्यान कितें समजा एक उदाहरण घेतलें, पेडण्यान कितें जावपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटूच ठरयता. म्हापश्यान कितें जावपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटूच ठरयता. थंय म्युन्सिपालिटी आसता, थंय पंचायत आसता, त्याचे भायर जिल्हा पंचायत आसता. म्हणजे ही सिस्टम कित्या खातीर केला की पंचायतीन समजा एक प्रपोजल धाडलें जाल्यार तातूंत जिल्हा पंचायतीन डिस्कशन जावन ताचे कित्याक तो एक गांवचो विचार करता. जिल्हा पंचायत ही एका जिल्ल्याचो विचार करता. एखादो प्रोजेक्ट अमुकच गांवांत कितें येवपाक जाय तर तो दुसरी कडेन खंय वचपाक जाय. एखादो डेव्हलपमेंट वर्क एका समजा हॉस्पिटल व्हडलें बांदता जाल्यार ते तालुक्याच्या मदल्या जाग्यार बांदल्यार सगळ्यांक फायदो जातलो काय एका जाग्यार बांदलें जाल्यार फायदो जातलो. आतां कितें जाला की जो पॉवरफूल मनीस आसा तो म्हणटा म्हाज्या मतदारसंघान हांव प्रोजेक्ट करता. एक्झॅक्टली तशें आसूंक फावना. सगळ्यांचो सर्वसमावेश. तूं उलयत तें तात्वीक, हय. हांव उलयत तें प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स. आतां जेन्ना प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स म्हणटा तूं जाणा पंचायतीक खंयचे कोण 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 जिखून येता म्हणटा, जिखून आयले BJP किंवा जी सत्ताधारी पक्ष आतां ते जॉईन जातात. जिल्हा पंचायतीन भितरचे पळय ऑपोजिशन म्हणून मेंबर बसतात तांची स्थिती कितें आसा? तांकां ते फंड हांकां मेळटा तितलो तांकां मेळटा. ह्या फावटी म्हणजे आमी प्रत्येक फावटी अशें जाता की फंड जो येता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जाता. आनी त्या हातूंतल्यान तशें पळोवपाक वचत जाल्यार 25तले 21 भारतीय जनता पक्षाचे मेंबर आसात. तातूंतले 2-3 इंडिपेंडंट आसात, एक ऑपोजिशन आसा. आतां ते करता आसतना एक ऑपोजिशन आसा ताका कित्याक फाटी सोडपाक जाय. आनी भारतीय जनता पार्टी एक असो पक्ष आसा जो सर्वसमावेशक विकासान हें करता, तातूंत विश्वास दवरता, भेदभाव करना. आनी म्हाका इलेक्शनाची ह्या जर विचार जर केलो जाल्यार ह्या वेळार जी पळय ST आनी महिला खातीर पळय रिजर्वेशन जालां ताजेर तुजें मत कितें? मेन म्हणजे कितें खूब जाणांचो पत्तो काप कटलो अशें तरेन कितें जाला की आरक्षण तेंच्यांनी ठरयतना कितें केलां आतां ST एक मतदारसंघ ठरयलो नॉट नेसेसरी तातूंत ST सायजेबल आसपाक जाय. OBC हा थंयच OBC जाला अशें ना. तेंच्यांनी कितें केलां सोंपी पद्दत न्हू हो OBC आहा न्ही तेच्या फुडलो OBC करया ना. पण हें चूक न्ही, एक निकश आसपाक जाय. कशे तरेन तुमी बाबा महिला खातीर ओके कारण गोंयचे महिला 33% महिलांचे प्रमाण सारकें आसा. पूण ST हातून आसा काय कितें OBC आसत काय कितें म्हणजे हाजो निकश हाजो एक अभ्यास. उत्तर गोंयाचो जर आतां केलो जाल्यार सिटींग तांचो अध्यक्ष दाकू मडगयकर हय
तो अडचणीन आयलो, शंकर अडचणीन आयलो, अशे खूब जाणांचे मतदारसंघ रिझर्व जाल्ले आहात. ते हे तुका कितें दिसता, हो निकश लावन केला काय हे कोणा तरी पत्ते कट करपाक केला? ना ते सरळ फुडें गेला. म्हाका अशें सरळ दिसता फुडें की गेला. हांवें जशें काल रिजर्वेशन आयल्यानंतर हांवें जशें स्टडी केलें, म्हाका अशें दिसून आयलें की हे जे मतदारसंघ जे रिझर्व जाल्ले आसात ते हेजे पयलीं 3 फावटी जनरल आशिल्ले. हय. सो आतां खंय तरी ते रिझर्व जाले जाले. ते. हेजे पयलीं 3 फावटी ते रिझर्व आशिल्ले, ते चवथ्या फावटी ते रिझर्व जाल्या, ओपन जाल्या. सो अशें ह्या हेजेर ते केल्लें आसा अशें म्हाका निकश दिसता. योग्य आहा तशें तूं मानता? योग्य आसा आसपाक जाय ओके, अशें म्हाका दिसता. आनी इलेक्शन कमिशन इज जेचे मेरेन त्याचे निकश ठरनात न्ही, त्याचे मेरेन तांच्यांनी केल्ले ते बरोबर म्हणचेच पडटले. ते तुमकां क्रायटेरियाच ना सध्या. बरें, म्हाका तुजे कडेन निमाणें जाय तें अशें की ह्या जिल्ला पंचायतीचें भवितव्य कितें? जिल्हा पंचायतीक भवितव्य खूब आसा. जे निवडून लोक येतले न्ही तांच्यांनी तेचे खातीर झगडपाचें पडटलें. ते खंयचेय जरी म्हणजे ल्हान भुरगे जरी आसले न्ही जाल्यार ते रडना मेरेन ताका कोण खावपाक दिना. तशें तांच्यांनी सरकारा कडेन झगडचें पडटलें, संघर्श करचो पडटलो की आमचे जे अधिकार आसा डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंगेचे आनी जिल्ल्यान कितें जाय ते आमी थारायतले, हे तेंच्यांनी झगडून घेवचें पडटलें. ते जेन्ना घेतले न्ही तेन्ना जिल्हा पंचायतीचें अस्तित्व जें आहा ते एका बिल्डिंगे पुरते न रावता, जेन्ना सरकार विधानसभेत चर्चा करतना अरे जिल्हा पंचायतीक कितें दिसता होय हे वाक्य येतले तेन्ना ते सारके. सिद्धेश बाब, म्हाका तुजे कडेन निमाणें स्टेटमेंटच जाय. जिल्हा पंचायतीचें भवितव्य कितें? जिल्हा पंचायतीचें भवितव्य हें खूब बरें आसा म्हाका अशें दिसता. कारण ज्या तरेन पॉलिटिकल अवेरनस ह्या काही वर्सांनी जाल्लो आसा, तातूंत सोशल मिडियाचो बरो व्हडलो वांटो आसा, अन्य मिडियाचो वांटो आसा, तुमच्या सगळ्यांचो खूब मोठो वांटो आसा. आनी उज्वल प्रश्न जे ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आनी यूथ जे भितर सरल्या, म्हाका दिसता खंय तरी आमी फक्त ते जिल्हा पंचायत अशें म्हणून न पळयता, ओवरऑल जिल्ल्याचो विकास कसो तरेन जावपाक जाय. आनी त्या हितूंतल्यान हें सगळें आमी करता आसतना चडांत चड यूथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तांचें कशें जातलें. गुड पॉयंट. लोकशाय घट जातलो जाल्यार पंचायती जशी जाय, विधानसभेत जाय तशी जिल्हा पंचायतीचो एक म्हत्वाचो हिस्सो आसा. एक्झॅक्टली. आनी तातूंत 3 पॉयंट्स आसात. पयलो म्हणल्यार फायनान्शियल एक्झिस्टन्स, फायनान्शियली स्ट्रॉंग करपाक लागून जिल्हा पंचायत ताजेर विचार जावचो पडटलो. दुसरो जो आसा पावर्स जे आसा, आज आमी म्हणटात की RDA रुरल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी आसात, तातूंत जिल्हा पंचायतीचो अध्यक्ष जो आसा थंय तो चेअरमॅन आसता, पण प्रॉपर पावर ताच्या हातीन आसपाक जाय. तातूंत आमी प्रायमरी एज्युकेशन आसत ताजो थोडोसो पार्ट आमी हें करपाक शकता. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान म्हाका एक सांगपाक बरें दिसता, कारण खूब फावटी आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात किंवा आमचे माननीय पंचायत मंत्री आसात माविन गुदिन्य, हांचे कडेन एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर आमी खूब जाणां तांचे कडेन डिस्कशन केल्लें आसा. आनी तेवूय त्या ओपिनियनाचे आसा की खंय तरी पावर्स जे आसा ते जिल्हा पंचायतीक दिवपाक जाय. थँक्यू. महत्वाचो प्रश्न आमी तोच चर्चेक घेतात की सुरवातेक आमी प्रश्न विचारिल्लो जिल्हा पंचायत हो फार्स काय म्हणून. सिद्धेश नायक ज्या पद्दतीन सांगता तो म्हणटा की आमी खूब म्हणजे एग्रेसीव आसात, आमकां अधिकार चड जाय, फायनान्शियल अधिकार जाय, पॉलिटिकल पावर जाय. आनी नवी जी पळय पिळगी आहा ती जिल्हा पंचायती कडेन कशे तरेन पळयता की राजकारणांतलें स्टेपींग स्टोन. आनी हो जर तांचे भितर ती एक आस्त जर निर्माण करतलो, लोकशाय जर खऱ्या अर्थान जर घटमूट करतलो जाल्यार म्हाका दिसता जिल्हा पंचायती ह्यो ज्यो पळय वेवस्था आमी निर्माण केल्यात, कायद्यान केल्यात, लोकशाय घटमूट करपा खातीर केल्यात, लोकां मदीं चड लोकां मदीं राजकारण किंवा लोकशाय पावोवपा खातीर केल्यात, ती आनीक घट जातली जाल्यार म्हाका दिसता हे जे पळय प्रोसेस आहा ते सुरवात करची पडटली. सरकाराक पावर दिवपाक, चडांत चड पावर तांकां दिवपाक प्रयत्न करचेच पडटले. आनी विधानसभेत जेन्ना सिद्धेशा सारको मनीस वतलो अशें आमी अपेक्षा करया, तो हाजे खातीर घटमूट एक प्रश्न तयार करून घटमूट लढो दितलो. आनी तेन्नाच म्हाका दिसता आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे जिल्हा पंचायतीक कोण अधिकार दिता. सो आमदारांचेरय हो दबाव येवपाची गरज आहा. म्हाका दिसता सिद्धेश बाब ह्या कार्यावळी खातीर तूं आयलो मुद्दम, तुका हांव धन्यवाद दिता. आनीक हो आमचो अविरामचोच आहा. सो पळयत रावात गोमंतक TV.